रान हक्क कायद्याखाला अर्जांची छाननी आणि दुरुस्ती करपा खातीर सत्तरी तालुक्यातल्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात खासा शिबिराचे आयोजन केल्ले। सत्तरी तालुक्यात एकूण 2400 अर्ज वेगवेगळ्या कारणांक लागून अडकून उरल्यात। हातूंतले 650 अर्ज उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात फुडले कारवाये खातीर आयिल्ले। अर्जांतल्यो त्रुटी पयस करून हे अर्ज फुडले कारवाये खातीर जिल्लोधिकारी कार्यालयात धाडून दिल्यात। तशेंच फोंडेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात 60 प्रकरणांचेर निर्णय जालो। आज आमकां भरपूर लोक क्लेमंट आयले ते कितें ज्यो मोस्ट फायली आशिल्ल्यो ज्यो डॉक्युमेंटा लागून पेंडींग आसताल्यो ताजे खूब 100 सुमार वयर लोक येत आसा आयले सद्या तीं डॉक्युमेंट्स कितें दिल्ले आसा आनी त्यो फायली क्लियर जातल्यो। आतां तशें 30 तारखेर आमचो SDLC आहा त्यो करून आमी एक कमिटी आसा SDLCची ती फायली आमी व्हेरीफाय करून आमी ते फुडें कलेक्टराक धाडटल्यो। तशेंच 21 तारखेर स्पेशल ग्रामसभा ती बी आमची पंचायती लेवल जातली। अजून मेरेन जवळजवळ 1007 लोकांक सनद आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा ऑल ओव्हर गोवा, म्हणजे सत्तरी आनी बाकीच्या पार्टांनी। बरेचशे जे दावे आसात तांचे फायनल डिमार्केशन जावन सनद तयार जावपाची प्रक्रिया चालू आसा। म्हणटकर आमी जाता तितले हे करतले आनी ऑनरेबल CM स्वता ह्या हातून जातीन लक्ष घालतले। इतले वर्साचे लोकांचे जे खेड्यातल्या लोकांचे जे कश्ट आसा जे कश्ट करून ज्यो ताजी आनी बाकीची उत्पन्न लोकांनी जी उबी केल्या ती बेगींतल्या बेगीन त्या लोकांक ऑर्डरी दिवन तेंच्यो ज्यो जमनीचो हक्क आसा तो तांकां दिवचो। हांव बाबा कडेन बाकीचे रिक्वेस्ट करता की तेंच्या अध्यक्षे खाली हे सगळे तो बाबा फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा आनी बेगींतल्या बेगीन बाबा ह्यो फायली क्लियर करून दिवचो आनी सत्तरीचे लोकांचो जो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।